उदकाचो दर एक थेंब मोलादीक मानता आसतना कोलवा रस्त्यार व्हड प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक उक्ताडार आयला। नेमके ह्या घडणुकेचे कारण कितें पळोवया उदक नाशाडीचो हो रिपोर्ट। गोंयांत अजून मेरेन उदकाक लागून लोकांचे हाल आनी धांवपळी चल्ल्या हे दर खेपे मुखार आयला अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। आनी हाजीच एक जिवी देख आमकां कोलवा वाठारांत पळोवपाक मेळटा। कोलवा रस्त्याचेर पायपलायनींतलो एअर वाल्व इबाडिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक रस्त्यार व्हांवून गेल्ल्याची म्हायती मेळटा। कितलेशेच वरां सावन ही गळती अजून मेरेन चालूच आसा। तशेंच आनी एके कडेन बरे उदकाची नाशाडी जावन सुकिल्ले तळे परत भरिल्ल्याचेंय पळोवपाक मेळटा। उदक हे गरजेचें साधन आसतना अशी आडनदर मान्य ना अशें सांगून थळाव्या नागरिकांनी हे घडणुकेचेर खर नाराजगी उक्तायल्या। संबंधीत प्रशासनान बेगोबेग ताची दुरुस्ती करची आनी अशे घडणुको परतून घडचे न्हय हे खातीर ठोस उपाय करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आता प्रश्न उप्रासता की ह्या घडणुकांक जापसालदार कोणाक धरप आनी फुडाराक असल्यो घडणुको कश्यो आडावपाच्यो हे प्रशासन कितले गंभीरतायेन घेता ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें। उदक हितू हांव ते आतां कोलवा आलोली, कोलवासून मुगोल पावली। कोलवा आतां हितूले उदक लिटर्स ऑफ वॉटर 1000 ऑफ लिटर्स बेस ते सोडा पायपलायन हुंय काम चलता तेका लागून हुंय सोडा। आतां म्हाका एक सांगा, ही कन्सर्न ऑथॉरिटीज जाणाय की ते हुंय काम चलत जाल्यार मेन पायपलायन आहा ती बंद करपा जाय आलोली। यू शूड हॅव गिवन आवर्स ऑफ गॅप ताकी ते उदक आहा तें घरान पावपाचें आनी मागीर तुमचें काम चालू करपाचें। तुम ऑन द स्पॉट येताय फोणटाय हितू उदक वेस्ट जाता हजरांनी लोक थिंग एकठांय जालो आनी त्या लोकां प्रमाणे जेन्ना म्हाका फोन मारले ते दोणा लोकां प्रमाणे हजरांनी 1000 ऑफ लिटर्स गॉट वेस्टेड आनी लोक बोबाड माताले म्हूण थिंग वाल्व काडला बंद केला। थिंग लोकां काना घालपाक आहा तें घायलें। आतां हेका PWD गोंय जाता बरें ट्रेन कोताय मरे तुमी इंजिनियरांकू लोकां काना घाताय थिंग सकाळा हिंग चोय हिंग तितू उदक वेस्ट जायनालो तें हिंग जाता वेस्ट उदक आमी थंय जोती काण येयलें मोच काण येयलें कित्याक पांय बुडटाय म्हूण हें आतां हिंगा वाल सोडा कित्याक कोणा दोड्या येना न्हू तेंक दिसता गोंयचे लोक पिशे मिडियाय पिशे कित्याक थिंग तो कितें सांगता होच इंजिनियर येयलो तो सांगता कोलवा सिनियर खंय तो ते गेलो आतां सिनियर येयलो ते कडेन उलोवपाक उतर नाय तो सांगता फाली फुकट मिडिया येवन घाताय ते मिडिया पिश पडय आं आतां थिंगसोन लोकांनी हिंग फोन मारलो मुगलार रस्त्या पोंदांतल्यान जी ब्रिज आहा वेलंगन सायबिणी कडेन ब्रिज आहा ब्रिजा सकयल उदक सोडा पायपलायन सोडल्या थिंग बंद कोन्न आतां हिंग उदक वयता 1000 ऑफ लिटर्स इज गेटिंग वेस्टेड। थोडे आहा ते सुकलोले ते थोडे बोले उदकान बोले आतां कितू 1000 लिटर उदक थोडी आहा आतां गोंयच्या लोकांक सांगता उदक लेस जालें पिवपाक थोड्या येवपाचें आनी न्हांवपाकूय थोड्याकूय येवपाचें आतां तेच कोच पडना। आतां पळय हिंगा पूण थंय जाल्यार मातशें मिडिया हिंग दाखय जाय उदक थंय खंयच्या येत तें मातशें दाखय हे सायडी एक देंवता तें देंवता आख्खे ते सायडीसून एश देंवता हे सायडीन दाखय झूम कोन्न मातशें दाखय उदक नाहलो फुडें उदक कितू बोल तें चोय आख्खे थोडे बोल्ले आनी हे कन्सर्न ऑथॉरिटीज दोड्याचे कितें पान लायन आला जावं खबर ना। आयज देखून उदक ना येल्लो उदक येता मुगे घराको देखून आतां पायप लायन फुटोल्या एक कडेन एक कडेन पायप लायन सारको जाय आमगे घरा उदक ना पिवपाक मुगे घराको देखून सांगता तुका आतां एक सप्लाय आमगे थिंग जाता आनी येल्लो उदक आतां ती कोण पायपलायनाक कोण मेन ती कुसल्या आसतली ती पायपां काबार जालें तेंचे गोवोरमेंटा भाशेनू काबार जालें पायपां ते आसतो देखून त्या पायपांतल्यान उदक आमकां खुंयच्या ना खुंयच्या थोडे थेंब येताय ते देखून कोणमेलो येताय येल्लो येताय व्हडजी गोरा येताय सारकें उदक आम पडटें आनी तें आम पिवपाचें धाकल्यान भुरग्यांनी हां इट्स अ कॉन्टेमिनेटेड वॉटर तें तर हें पोल्युशन डिपार्टमेंटा हें आपयलें WRT आपयलें आपयल जाल्यार देखून नो वील लूक इनटू दीस म्हणटाय। गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।